दिवचल तालुक्यातल्या गावागावांनी दर वर्षा दिवजा मनयतात। गावागावांनी सवाशीण बायलो दिवजा पेटयतात। साधारण 25 वर्सां पयलीं एक तेंप असो आशिल्लो, दिवजा उत्सवा वेळार दर एक सवाशीण बायल मातयेचे दिवज पेटयताली। मात आता हे चित्र पळोवपाक मेळना। आता तर चडशी जाणां पितळ ह्या मेटलापासून तयार केल्ली दिवजा वापरतात। नवीन व्हंकलो तर पितळच्या दिवजांक पसंती दितात। जायत चल्ला म्हणजे मुख्य म्हणजे जे कुंभार आहा पळय आदले, तितून चडशे जाणटे ना आता। आनी भुरग्यांक कितें दिसता, आमी शिकले म्हणटकूच आमी व्हडले कोणतरी आसा, त्यामुळे माती घातला तांकां लज दिसता। मुख्य सांगपाचें म्हणजे लजता लोक भुरगे बिझनसाच्या दृश्टीकोनातून कोण पळयना। आता मातयेची दिवजा कमी जाली, त्याचे मातयेची दिवजा कमी जाली पळय। एक तो बिझनस म्हणून तेजेर सोडलो, आनी दुसरे आता मेळटा गोंयांत दिवजा मेळटा, ते मागीर आयज ऑर्डर दिवची पडटा। आयज जे कुंभार आसता पळय ते करतात आनी हाडून जाय ती दिता, आनी ती मागीर कोणाक जाय पळय ते दिसता। पूण सद्या मार्केटींग दिवजांचे कमी जालें अशें दिसता म्हाका, कारण लोक सगळे मेटलचे घेवंक लागले। हें म्हाकाय खबर आसा। मेटलच्या दिवजान हानिकारक कित्याक, जर ती गरम जाता जेन्ना पेटयता पळय तेन्ना, आनी ती हानिकारक गरम जाल्या नंतर मागीर हातीन घेतलेली कशी बायलां, मागीर लेस घालचें पडटा आनी कितें करचें, किंवा आनी दुसरें ताट घेवचें पडटा। ताट हे दिवजान नासता। आता स्टायलूय एक जाल्या न्हू, ती स्टायल ही मूर्खपणाची स्टायल ही। वास्तवीक लोक आदले जे कितें आसा ते सोदिना। आता यज्ञ कितें करूंक जाय, यज्ञ हो आतांचो न्हू, आदलो तो आता पत्रे घालून आनी कितें घालून अशें तशें आसाना खरो यज्ञ। फाटल्या कांय वर्सांच्यान पितळ ह्या मेटलापासून तयार केल्ल्या दिवजांक बाजारात मागणी वाडल्या, अशें व्यावसायिक देवीदास कारेकारान सांगलें। पयलींच्या तेंपार मातयेची दिवजां चड वापरताले लोक, कारण धातूची दिवजां तयार जानासली आनी कालांतरान तेजी पॅटर्न जाली, धातूच्या हितून पितळेची दिवजां तयार जाली आनी मातयेची बेगीन फुट्टा कारणान पितळेची लोक वापरूंक लागले आनी ते नवीन नवीन प्रकार, नवीन नवीन डिझायन अशा पद्दतीन तरेतरेची दिवजां मेळूंक लागली। त्यामुळे लोकांक ती पसंती केली आनी आता ते दिवजां सर्रास म्हणजे पितळेचे वापरतात चडशे। एक म्हणजे टिकाऊ, दुसरे म्हणजे साफ केल्यानंतर परत चकचकीत जातात, सोने कशें दिसता पळोवपाक। आनी पयलींचो जो मॉडेल आसलेलो पितळेच्या दिवजांचो, त्यो वाती भायर आसलेल्यो, त्यो दुसऱ्याच्या कपड्यांक लागूंक शकतात। आता ते आता नवीन पद्दतीन अशा पद्दतीन मदले वातीचे तयार केल्यात आनी ताका डिझायन दिला आनी मस्त पैकी हलकें, पयलीं जड येताली आता हलकें, जाय ते फेरे मारूंक मेळटात, मस्त पैकी सगळें काम जाता, सगळ्यांचे हँडी कशें दिवाच। त्यामुळे हे आता त्याचो खप वाडला। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।